सरकारान नुस्त्या आयातीचेर निर्बंध घाल्या उपरांत गोंयची नुस्त्या मार्केटां सध्या थंड आनी आशिल्ल्या नुस्त्याक उजो. गोंयच्या नुस्त्याचो एक्सपोर्ट बंद करात, गोंयचें नुस्तें गोंयकारांक म्हूण ट्रॉलरवाले सोडून सगळेच मागता. मात आयिल्ल्या दिसा सरकार आनी ट्रॉलरवाल्यांचो भलतोच आर्गुमेंट. फक्त बाळे आनी राणे खंय एक्सपोर्टाक वतात, गोंयकारांक सप्लाय करून उरता तेंच खंय एक्सपोर्ट जाता. मात जमिनी चित्र वेगळेंच. हो डाटा एमपीटींतल्यान कितले आनी कसले नुस्तें एक्सपोर्ट जाता ताजो. राणे आनी बाळ्यां बरोबर बांगडे आनी सुंगटांय एक्सपोर्टाक चल्लीं. 2014 ते 16 वर्सा सुंगटांचें 8 ते 10 हजार टन वर्साचें प्रोडक्शन जालें. एक्सपोर्ट जालो 2 ते 2.5 हजार टन. बांगड्यांचें प्रोडक्शन जालें 15 ते 30 हजार टन. एक्सपोर्टाक गेलें 8 ते 11 हजार टन. गोबरे जाले 1.5 ते 2 हजार टन. एक्सपोर्टाक गेले 700 टन. गोंयच्या मार्केटांतले सुंगट सध्या गायब. दिसल्यारूय 700 रुपया किलाक तेकले. माणक्यो बाळे मोठ्या प्रमाणात एक्सपोर्ट जातात, मात ते चडशे भायल्या राज्यांतल्यान गोंयच्या फॅक्टरींनी पावता. फाटल्या 2-1 वर्सांत 10 कोटींचें खारें एक्सपोर्ट जावंक लागलां. बाकीचे 8 ते 10 हजार टन मिक्स नुस्त्याच्या एक्सपोर्टाचो आंकडो आतां 500 टनां मेरेन देंवला. सगळें धरल्यार 500 ते 600 कोटींचें नुस्तें एमपीटींतल्यान एक्सपोर्ट. हो डाटा फक्त एमपीटींतल्यान नुस्त्याच्या एक्सपोर्टाचो. ते भायर मार्गान भायल्या राज्यांत वचपी नुस्त्याचो डाटा सरकारा कडेन नाच. इतले आसूनय नुस्तेमारी मंत्री म्हणटा गोंयच्यान खंय फक्त राणे आनी बाळे एक्सपोर्ट. पूण गोंयचें नुस्तें एक्सपोर्ट जाता पळय ते गोंयचें एक्सपोर्ट जे जाता ते बाळे आनी राणे. जे लोक गोंयकार खायना तितकेच फीश ते एक्सपोर्ट जाता. बाकीचे फीश एक्सपोर्ट जायना. म्हणून त्यामुळे मॅक्झिमम फीश जितकें गोंयांत आसा तितकें गोंयांतले फीश आमी गोंया भितर दवरपाचो प्रयत्न करता. सरकाराचोच डाटा पळयल्यार एक्सपोर्टाचें चित्र वेगळेंच. गोंयचें नुस्तें गोंयकारांक पावल्या उपरांत उरिल्लें एक्सपोर्ट म्हणटल्या सरकारा कडेन नुस्त्याच्या एक्सपोर्टाचेर नियंत्रण सोडाच, खात्रीलायक एक्सपोर्ट डाटा दवरपाची सुद्धा वेवस्था ना. धरबान नाशिल्ली नुस्तें आयात पयलींच एक्सपोज जाल्या. एक्सपोर्टाकूय धरबान ना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.